दिस विक्ट्री कशी पळयता तुमी हेतून तुमचें I think ही विक्ट्री एकल्याची न्ही, but it is a collective effort of all the कार्यकर्तास who have strived their level best in all the constituencies. खूब कडेन म्हणटा तशें आमकां दिसतालें थंयसरूय निवडून येवपा जाय आशिल्लें, but we have reached the magic figure of 21 under the leadership of Dr. प्रमोद सावंत. आणि हांगासरूच म्हाका दिसता एक शिक्कामोर्तब जालें तांच्या लिडरशिपीकूय. आणि त्याच बरोबर म्हणटा तशें जे कार्य आयज मेरेन आमी घेतलां, आमी म्हणलें की डबल इंजीन सरकाराक तुमी वोट करा, बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक तुमी वोट करा. आणि ताच्या खातीर म्हाका दिसता पूर्ण जनतेन आमकां साथ दिल्लो आसा. आणि ताच्याच खातीर हांव सांगता हे डबल इंजीन सरकारचें काम जें आसा तें अशेंच फुडें वतलें. आणि आमचें गोंयचें जें आसा पळय, आमकां गोंयान आमकां भारतीय जनता पार्टी इन अ कंटिन्युअम जो थर्ड टर्म दिल्लो आसा ते खरेंच म्हणटा तशें बऱ्यांतलें बरें काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कितले बऱ्याक पडटलें काम करपाक 5 वर्सांनी, बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रॉंगर पोझिशन नाव, बिकॉज गोंय इतली सिटां ऑब्वियसली जेन्ना पूर्ण मेजॉरिटीन येता. म्हाका आयज याद येता 2012 जेन्ना भाई पूर्ण बहुमताचें सरकार हाडिल्लें, आणि तेंच चित्र आयज आमी 2022 पळयता. आणि म्हाका दिसता भाई सुद्दां थंय रावन खूब खूश जाला आसतलो की आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळून इतलें बरें काम केलें. आणि 2012चें चित्र आमकां परत 2022 दिसता. हांव खूब खूब उपकारी आसा आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींचे, त्याचबरोबर हांगासले आमचे प्रभारी इलेक्शन प्रभारी श्री देवेंद्र फडणवीस तांच्या मार्गदर्शना खाला हांगा बऱ्या तरेन इलेक्शन जालें. आणि एक्झिट पोल कितेंय आसूं, पूण म्हाका दिसता जनतेन आपलो पोल सारको दाखयल्लो आसा. आणि 21च्या बहुमतान म्हणटा तशें आमचें सरकार आयज घडटा.